my YouTube family. कशी आहे तुमची सगळी? आहे ना बरी? आम्ही बी आहे बरी. आणि वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज सोन स्टार्ट स्कूल आणि ते दोगांय न्हिदलो आहे आणि वॉल्टर म्हणटा कामाक गेलो. सो स्टार्ट आयज ड्युटी स्टार्ट न्हू. सो येवपाचें आतां तांकां 7:30 अशें उठयतो आणि चोवपाचें कितें जाता तें आतां. ओके. सो आतां हांव ना ब्रेकफास्टा तेगे रेडी करता. आयज ब्रेकफास्टा व्हडलेंशें कांय ना. आयज पराठा ऑर्डर लेगीत पराठा घेवन गेल्लो आनी चोयता मागीर हाल बीन कितें केल्यार आनी हय हांव तेगे सगळें तेका रेडी करता आनी मागीर तेका उठावपा वयता. नाजाल्यार पयलें उठयलें जाल्यार बाराबर तोय बीन उठोन येतलो आनी म्हाका मागीर कांय करपा ना. न्हिदूय बीन जायना जाल्यार कित्याक फाटल्या दिसा हॉलिडे आहा तेदोन मातशें हांव न्हिदोन दिया म्हणटा न्हू. सो हें जालो आहा तेंका तो टायम हें जालो आहा न्हू. सो आतां चोया. ओके. सो आतां हांव ना ब्रेकफास्टा रेडी करता. सो तेगे च्या बीन आनी मागीर तेका उठयता आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा. ओके. आनी हांव चोय ऑलस्टार रेडी जालो. आयज फर्स्ट डे स्कूल वचपाक आनी तेका सांग कितें जाता चोय. ग्लासेस म्हूण सांग रे बाब तो. गो बाबाज ब्रिंग ग्लासेस. सगळे कळटा तेका ग्लासेस बीन कितें. आनी वचय रेडी जालतो न्हू स्कूल वचपाक. हॅपी नो. It feels like this one, but when you it's nervous when you find new friends. Okay. Okay. So okay. So now I'm tying my shoelace. Yeah. And so तेका हें कोत्ता. तोय उठलो सकाळ फुडें. एस तो उठ्ठा लेट. तेका तो स्कूल बाबा वयता स्कूल वयता. सो ओके. आनी वचय ऑलस्टारागे फायनल लूक स्कूल. सो आतां हांव तेका पावोवपा वयता. पावोन जाल बीन म्हूण मागीर हांव तुमकां मेळटा. ओके. थिंग तर म्हाका वयता तो काडून मेळ जाल्यार हांव काडटलें. ना जाल्यार मागीर येवन मेळटा तुमकां. ओके. सो आतां हांव बाबा बीन पावोन येयलो ओडूर येयल्लें. मातशें तेगे न्हीद जालना न्हू बाबाली. सो तो केवडी करपा लागलो. सो तेगे सगळें तेका रेडी केलें बाबालें तेका पावोन येतरी. आनी वयता थंय सांगपा लागलो म्हणजे जाय भुरग्यां एक्सायटेड म्हणपा लागलें आनी एक्सायटेड म्हणपा लागलो. एक सॅड म्हणपा लागलो. म्हळ्यार सॅड कित्याक रे नाव आय कांट वॉच टी वी बीन न्हू गाय अशें म्हणून सांगपा लागलो. आनी तेगेन तेका दूद बीन कोतरी तो बेगीन उठलो. तो खेळटालो. हेडकान दिलो तेका खेळपाक. सो खेळटा मागीर म्हाका बेजार करपा लागलो. हांव झाडां उदक घालतालें चोय. सो मागीर म्हाका बेजार करपा लागलो तो. बेजार करपा लागलो म्हूण हांव तेका काडलें आनी धुवपाक घेवन गेलें. एकलो जालो न्हू एक तरी मागीर म्हणपा लागलें बाबा गॉन करून. हांवें म्हणलें वय बाबा गॉन म्हूण सांगलें. आतां मागीर हाडपा वचूंक जाय. आनी आयज म्हणटा म्हाका रांदपा जाय कित्याक काल दाळ केलो ती पूज जाली. कित्याक चड दीस ती मागीर खायल्यार मागीर म्हाकाय बीन हें जाता. कित्याक बाबा आजून दित्तींग आहा न्हू तेका लागून तेकाय मागीर हें जाता ती माल पडटा. सो पोटार बीन हें जायत म्हूण हांव मागीर चड खायना ती. सो आयज म्हाका रांदपा जाय. सो आतां न्हिदलो आहा. बेगीन मातशें मगे झाडां उदक घालून सगल्याक घालता. कित्याक पयर संडे गायलोलें ती मातशें हें जाली. आतां जेजू काडजा तर 2 दिसान तो उदक घायना जाल्यार हें जाता. आनी वचून मगे लूक कालूय दाखोवंक मेळना सारको बरो करून. मातशें वयता थिंग वयता तेन्ना दोळ्याचेर येताय न्हू. सो तेका लागून हांवें तें टाय केलोलें. सो केंस मगे खूब वयताले सारके वीक जालोले. सो मगे लूक
आमके पातळ जालो मगे केस सारकें कितें होतें तर हें केलो ब्रेक होता ती केसाचे हांव फर्स्ट टायम गेले ते ब्रेक म्हाका एक फ्रेंडान हें केलोलें रेकमेंड केलोलें ती थिंग वचून केस कातर म्हूण सो तें वयता तें थिंग वयतालें मागीर ती म्हणपा लागलें तेगे ती बरी केस कातरता म्हूण सो थिंग वचून ट्राय कर म्हूण मागीर हांवें थिंग वचून कट केलें मागीर एक दीस हांव बेश्टें गेल्लें तेणें म्हाका सांगलें म्हण हांव ब्रेड हाडून वयताय तेशी आहा तेंगे गेलें सो थिंग हांव बेश्टें भितर सरलें हांव म्हणलें म्हाका केस कातरपा जाय ती म्हणपा एपॉयंटमेंट घेवपा पडटलें सो मागीर हांवें एपॉयंटमेंट म्हणपा लागली मागीर दी सो ती म्हणपा लागली की आतां एका आहा म्हूण म्हणजे काल आहलो सो ती म्हणपा लागली काल कित्याक दुसरे दिसा मागीर इस्कॉल आनी मागीर हांवें म्हळ्यार ओके मागीर म्हणपा लागली तेजे उपरांत म्हणपा लागलें आपूण मागीर हॉलिडे वचपाचें मागीर तुका सोमतें मागीर डिसेंबरा येवपा पडटा म्हूण आनी तुका आतां बूक करपा म्हळ्यार मागीर तेदो म्हळ्यार हांव आनी सारकें हॉड्डे जाल्यार अशें म्हण सो तूं म्हाका सांगाय ओके तुमकां केस दिसलो तुमगे हो लूक पयलीं लूक बरें दिसता काय आतां तो ओके सो आतां हांव तो न्हिदलो आहा बेगीन मागीर रेडी कोत्ता सगलें आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो चोयता आजून चिंतलें ना जेवणाक कितें करपा जाय तें बीन मेन प्रॉब्लम तें म्हाका शीत म्हणटू इजिली जाता पूण कोडी कितें चिंतूं पडटा सो आतां हांव हेचो बाबा हाडपा भायर सरता तो रेडी जालो आहा आनी चोय तो उठोन खेळटालो सो क्लीन केलो न्हू सो हय आनी चोय हो आतां रेडी आहा वचपा सो आतां हांव भायर सरता बाबा हाडपा ओके सो चलोन सुसेगाद पावतली ओके शो कम से फर्स्ट हाय व्हाट डॅड आत्ती वयता थंय घेवन वचपाचें आमी ओके सो आनी आमी येयलीं वचून तेगेन येयलें आनी तो वयता जाय कितें करून आनी हांवें फूल हाडलें हीच येल्लो फूल शेवती येल्लो हाय ओके सो कैसे क्या कर रहे थे गेलो फर्स्ट डे स्कूल गुड यस सो थिंग म्हाका शूट करूं मेळ्ळा कित्याक सगलो उत्ताय न्हू आनी वचय आमगेलो झोकर वॉट डॅड थिंग गेलोले टेस्को तेंटे हें घेयला आनी तो आतां येताच आयज आमी पावपा न्हू यो रे बेगिनो चलो सोदता आतां वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा हां पावत येयलें एक्चुली थिंगा घरा कडेन मागीर तुमकां मेळटा सो हेचो आमी पावले आनी हांवें हांगा बीन चेंज केलें आनी वॉल्स्टर गेलो न्हांवपाक कित्याक एस क्लासान येयलो म्हणटरीर ताका हांव सांगता न्हांवपा वच म्हूण सो तो गेलो न्हांवपाक आनी हांवें ताका कोण उकोवन दवरलोलें सो तो म्हणपा आपूण हायना म्हूण सो आतां हांव चोयता कितें सांगता तो कितें हात तो आनी हांवें फूल हाडलो न्हू हांवें चोय तो न्हांवता पळय म्हळ्यार हांवें रेडी केलें चोय सो हांवें ती चेंज केली चोय तो दुसरें आहलो ती येल्लो घायलें आनी हें घायलां चोय सायबिणी आनी तांकां वयर आल्तरीचेर हांवें घायलें ना कित्याक येस चोय आनी हो चोय तो घेवन येयल्लो आजून पसून ताणें क्रॉक्स काडूं न्हय चोय तो कोण जालो तो हय तेगे टू ट्रेन दाखय थंय तो चू ट्रेन आयज केलें तेणें ती घेवन इस्कलाको गेल्लो बाबा हाडपा वयता तेन्ना आनी हांव तिका मातशें म्हाका ती फूल घेवपा जाय म्हूण गेलो न्हू सो थिंगा दवरलो आनी येयलो आनी कितें खबर ना केसो आवाज वेज मागीर चू ट्रेन काय म्हणपा लागलो थिंगसान परतून वचों पडलें हें गेलें आनी हांवें रोप घायला स्टँडाचेर आनी म्हाका गोडी मारपा आहा आतां हांव मालूक नाय आनी आल्तरीचें हांवें कित्याक घायलें नाय जाण तूं फूल बोरयेली आहली म्हगेली सो ना चोय सो ही चोय फूल ती हांवें ती घायलोली ती सामकी कित्याक ती उदकान आहलो न्हू सो ती साम बावल्ल्या भाशेन दिसलें हांवें बेश्टें म्हळ्यार कित्याक भायर मारपाची बेश्टें हांवें उदकान घालून चोयलें जाल्यार बरी फुलोन येयलें चोय सो हांव ही काडटलें आनी मागीर आल्तरीचें घालतलें
बरी फ्रेश आहे ती, पिड्या बीन कांयच जालें नाय. सो बेश्टी ती उदो ना जायन भावल्या भशेन जालोली. सो ती हांव पट्टून काडटलें आनी वयर आलत्रीचेर घालतलें. आयज हांवें रांदलो हेजी मटना कोडी केला. सो मटना कोडी शीत म्हणटा हांवें काण हितून दवरलें, फ्रिजरान दवरलें, कित्याक वत आहलो न्हू, वताचें शीत रोखडें उदो आयिल्ल्या भशेन जाता. सो तेका लागून हांवें शीत काडलें आनी फ्रिजीन दवरलें टिफिना घालून. आनी मटना कोडी आनी हांवें भाजी केलाय हेजी घोसाळ्याची, पळय क्वॉलिटी फुडांसून हाडलो न्हू. सो ओन्ली इवनिंग म्हाका पीठ मळपाक जाय. सो हय. सो आनी कितें आयज हांवें मातशें म्हगे ना घरा लूक चेंज केला. सो हो तो कोवताणाचें आयज हिंग दवरला हांवें. सो मातशें आयज डिफरंट केलें आनी तो आनीचो हिंग दवरला हांवें, किचना आहलो तो. सो आयज मातशें डिफरंट केला हांवें. आनी थिंग हिंग बारके रुमा म्हणटून जस्ट दोनू दवरला हाय, जेजुकाळीज आनी हें सगळें आयज मातशें डिफरंट केला. ही म्हणटू आहलो थिंगा दवरला हांवें ऑर्किड्स म्हगेली. सो ती आहलो थिंगा हाय, जस्ट हो कोवतो हाडून दवरला आनी तो थिंगान दवरला तो वाज. हय मातशें चेंज केला हांवें. सो आतां वॉल्स्टर न्हांवून येता म्हळ्यार ताका जाता तो कितें जाता काय म्हूण, आनी हांव रोप घोडीमान काडटा. दॅट्स इट. मागीर तो जालो म्हणटर मागीर आमी उरतलीं दोगांय. What happened? What do you want to put? Tell me. Put. What put? Put. Finish. Give me more, say. Give me more. बस कित कोत रे ती? हा? पिसो. सो आयचो दीस मुगेचो गेलो. आयज हांवें बाबा मेज केलो, कित्याक 1 म्हयनो आसलो येस न्हू. सो वॉल्स्टर डोंट डू दॅट एश कोन्न हें जाता न्हू. आयज घर सारकें आनी आयज तोय उठलो, तोय बीन येयलो ना जाल्यार एश कितें जाता, लेट उठटा न्हू. लेट म्हळ्यार लेट न्हू, सामकें 12-1 बीन तशें कोन्न न्हू, जस्ट 1 9:30 बीन जातालीं उठोंक. सो हें जातालें. सो न्हीद नासलो म्हळ्यार आयज बेगीन उठलो, आयज न्हिदलो. सो घर शांत अशें आहलें एक मायत्याचें. आतां येतोरी सारकें चाव सारको. आनी आतां जालें ताका हेड क्लीन करूं म्हूण आतां मातशें हें कोत्ता, कित्याक हिंग सगळें क्लीन केलें न्हू. आतां वॅक्यूम मारता तो येतोरी मागीर ताका कितें खावपाक दिता न्ही, हेकाय हें कोत्ता, कित्याक इस्कॉल स्टार्ट जालें म्हणटोरी आतां मातशें बेगीन दिता पडटलें. अशी न्हिदताय बेगीन, बट आनी मातशें बेगीन. सो वॉल्टे येता म्हणल्यार मागीर जाताय 7:30 न्हांवता कोत्ता बीन म्हणल्यार जाताय 8. तेजे पयलीं आमी तेच बीन कोन्न काडटाय, कित्याक मागीर तेका रावता हें कोत्ता जालें म्हळ्यार जाता लेट. आनी मागीर हें एडिटींग कोत्ता बीन म्हणल्यार जाता आनी लेट. सो तेका लागून हांव मातशें बेगीन कोत्ता. ओके. सो हय आयज मुगेलो दीस गेलो. आनी 2 दीस उरलाय, फाल्यां एक आनी फ्रायडे एक आनी तेगे आनी एक सॅटरडे. तो 4 दीस न्हू तेगेली. सो हय तुमकां तो मुगे व्हिडिओ लायक जालो न्हू जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड कमेंट कराय. ओके. टिल देन टेक केअर. बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.